वासराक हांगासून देंवन व्हरोन अशें घेवन गेलो वाघ वडीत हाडून खाल्ले. आमचे जे वासरू तेरी सगळे 26 तारीख बरोबर म्हाका दिसता 12:01 अशें म्हणजे न्हिदेच्या 12 सारके ते येयले. वाघ येयलो, बिबटो वाघ आसूंक शकता तो. आनी तेणी तेका येतना उडी घालून तेजेर हें करून तेका धरलें, पूण ते आमकां कांयच कळोंक ना न्हिदलेले ते इतले रातचे न्हू अशें. म्हणटकूच तेन्ना हे वाघान येवन तेका घास म्हाका दिसता नड्डेक धरलें. नड्डेक धरून तेका घास मारून तेका ओडून दावली जे वासरू आसले पळय दावली घालून ती दावली बी कट केली. आनी तेणें तेका तशें ओडीत सरपडीत सकयल अशें व्हेलें हितूर. आनी ती धड आसा आमची धडे सकयल व्हेले. आनी शेत आहा ते शेतान थंय बाबुल्या हितूर थंय व्हरोन तेका ती जुळी कशें दाट हें आसा तें शिरी कशी आसा बरी अशी गज सारक्यो काटयो बिटयो सगळ्यो थंय तेणी व्हरोन तेका खाल्लें वाघान. मागीर हे गजालीक आतां सारके 2-3 दीस जाले. आतां हे बिबटे वाघ बी म्हणटा हे ते हांगा थंय अशें दिश्टी पडटाय बी सगळ्या कोणा लोकांक. तुम्ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बी कळयलां? जालें की हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पूर्व आमची अशीच एक घटना घडलेली. म्हाज्या भावाचें एक वासरू हें केल्लें आनी तेन्ना तेणी मागीर तें हें करून पळोवन ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां सांगलेलें अशें वासरू हें केलां म्हणून. मागीर ते घेवन तेणी त्या बिबट्याक धरपाचोय प्रयत्न थोडे दीस करून पळयल्लो, पूण काय तो असफल जालो. कांय फायदो जालो ना तेजो. आनी परत हे आतां आमचे एका वर्सान आमची म्हाजी हें पळय आमच्या वासराचेर झाडाक घातलेलें आनी हें केलें. अशेंच हें करून गोट्या हांगासून बांदलेलें वासरू गोट्यांसून येलें. तुवें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बी कळयलां ह्या वर्सा? ह्या वर्सा हांवें कळोवंक ना आजून मेरेन. म्हटल्यार म्हाका अशें दिसता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर कितें तरी हें करून दखल घेवन आमकां कितेंय दिवपाक जाय जाल्यार हेल्प करूंक जाय जाल्यार करूंक जाय.